सकाळींचें मागणें सांजेचें मागणें ह्या दिसाक 7 पावटी मागणें करचें. भक्तीच्यो करण्यो दिंबियेर पडोन मागणें करचें. सोर पडोन पयत पुस्तक वाचचो. पयत पुस्तक उशा लागीं दवरनूच न्हिदों वयचें. कुरीस देगेन दवरून कुरीस असो उमो काणयोन न्हिदों वयचें. कुर्सो गुर्त काडचो. हे सगळें सबार पोटी काडचो. भक्ती करण्यो आगमेंत एका कण्यान घाल केदाळ आगमेंत आंगार शेणोन घेवचें. भक्ती करण्यो सबार तरांचे भक्ती करण्यो आसो ती हाचे द्वारी आमी देवाक मानवयत. पूण थोडे फावटी हे भक्तीक करण्यो कापाटी जावंक नजो. दे शूड नॉट बी अ हिपोक्रेसी. दे शूड नॉट बी हिपोक्रीट. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसरांत पयल्या वडीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 1. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापायचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार दाखोवचे खातीर. थोडीं जाणां आसात इगर्जेन पात्र्यापानी आसल्यार दिंबियेर पडटात, तकली बागयतात, हात वयर करून मागणें करतात. कोणी नासल्यार तांचे मोबायल काडून मोबायल पळोवन आसतात. ह्या ओगोद बसून आसतात. ह्या खंतीन आसतात. नीज मागणें करना देवाच्या हाजेरपणांत आसा कितें कितें चिंतून आसतात. कोणी पळयता म्हणल्यार तक्षण येयले सीदा रावतात. मगाचे न्हू त्या दाळ आमी देवातान कांय प्रतिफळ आमी आशेल्ल्या बरी ना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो. तुमचें सवें आसो. जेसू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू. बेसावंग घाल सोम्या जेजू. बेसावंग घाल सोम्या जेजू. पिडा काड सोम्या जेजू. पिडा काड सोम्या जेजू. सुडका दी सोम्या जेजू. सुडका दी सोम्या जेजू. धैर्य दी सोम्या जेजू. धैर्य दी सोम्या जेजू. संतोष दी सोम्या जेजू. संतोष दी सोम्या जेजू. जेजू सोम्या जेजू. जेजू सोम्या जेजू. जेजू सोम्या जेजू. जेजू सोम्या जेजू. बोमगळा जेजू तुजे लागीं आमी परतून मागता. तुजे आशिर्वाद तुजे बेसांव आमा समेस्तांचेर सदांच आसूं दी. तुजे हात विस्तारलेले आसात पळय. तुज्या विस्तारलेल्या हातान आमा समेस्तांक तूं बेसांव दीस. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाच्या समेस्तांचेर
तुझे आशिर्वाद घाल. हे कार्यक्रम चलोवचे आमच्या भावा विनोद गंगोली आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी ताच्या सांगाता वावरतल्या सिब्बंदीचेर आशिर्वाद घाल. हे कार्यक्रम पळोवन ह्या मागण्यांत वांटेली जावच्या सर भक्तिकांचेर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. हर एकल्यांनी तुजो दैवीक वैयक्तीक अनुभव जोडिशें कर. आमकां आमच्या काळोखांतले तुज्या दैवीक उजवाडाक आपण हाड. आमच्या सर वायट सवयांतली आमकां सुटका फावो कर. देंवसराच्या बंदरेंतले सैतानाच्या पासांतले आमी सुटका जोड. देवाचें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर. तुजें उतर आयकून तुज्या उतरा प्रमाणे जियेत आसतना आमकां बरी भलायकी दी, सूख संतोष दी, शांती समाधान दी. शिकोवंक गिन्यान मत दी. बरें शिकप शिकोवन बरो फुडार आसा करूंक फावो कर. आमची देणी तालेंतां वर्जीत कर. वेळार आमच्या जिवितांत एक भेस आपणावंक आमकां फावो कर. काजरी जोड्यांचेर आशिर्वाद घाल. भुरग्यांचे देणी नाका फावो कर. त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक तांकां बरें काम बरो दिसपडतो ग्रास आर्थीक आशिर्वाद फावो कर. आमी खंयचें हर एक कार्य तुज्या उपादेशा प्रमाणे करूंक. तुजे उपादेश मोडी नासतना तुज्या नियम शास्त्रा प्रकार ह्या संवसारांत प्रामाणीक नितळ निर्मळ परिशुद्ध पवित्र जिणी जिवन ह्या संवसारांत देवा बापान दिल्ले मिसां बऱ्या तरान जारी करूंक. आमच्या जिविताचो ध्येय आमच्या जिविताचो उद्देश शेवटाक पावोवंक. आमचें झूज आमी झुजोवंक, आमची धांव आमी धांवोवंक आनी तुवें आमकां तयार केल्लो सासणाच्या त्या जिविताचो मुखूट कुरव जोडूंक आमकां हर एकल्याक फावो कर. आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव. हे आमी मागता समी जेजू तुज्या भोव पवित्र नांवान जो पवित्र आत्म्याच्या एकपटान बापा थंय जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. मोगाच्या न्हू तुमी सगळीं कशीं आसात? देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. आजच एक बरी खबर म्हाका मेळ्ळी. एक साक्ष आमी म्हणयत. 3 म्हयन्यां थावन एक भाव कोमांत आसलो, मोती नातलो, आस्पत्रेंत आसलो. चड प्रायतकाना चड म्हळ्यार एक 60 to 65 भितर. ताजी पतीण भुरगीं आवय रोडोन मागोन आसलीं. आमचे कार्यक्रम मागण्यांचे कार्यक्रम ती पळोवन आसली. तांचो वांटो घेवन आसले. आमकां उलो मारलो तांणी मागोवंक. आमी हांगासर दैवीक रित मंदिरांत मागल्लें वय बरो जावं दी म्हणून. म्हाकाय बारीस बिरमो दिसतली पत्नीची, भुरग्यांची, आवयची, कुटुंबाची. देवाक अर्घ आनी होगलाप दाक्तरान जायना म्हणलें. हो भाव दोळे उक्ते करले ताणें. 2-3 म्हयन्या उपरांत ताणें उलोवंक सुरू केलें, आयकोवंक सुरू केलें. हाता पांयांक बळ आयलें. आस्पत्रेंत थावन घरा वचून आतां तो सवकास ताका मसाज आनी फिजिओथेरापी करना आसात. तो बरो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू आमचो देव आमचें मागणें आयकता. आमचें मागणें आयकून आमकां बरी भलायकी आनी सवस्थकाय दिता. देखून मोगाचें न्हू दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या मागण्याच्या कार्यक्रमा वेळार न्हयच आमच्याच गरजां खातीर आमी मागया, हेरां खातीर आमी मागया. त्या दाळ आमी कितें जाता वय सोम्यातय आमी ताचे पाटलावदार आमी जाता, ताचे सीस आमी जाता आनी आमी मागण्याद्वारे हेरांतय देवान अजापां विजमितां करूंक आमी एक वय देवाचें हातेर जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमी नियाळ करया. आमी ह्या संवसारांत आमी एक मागण्याचें मनीस जावन देवबिरांतीचें मनीस जावन जियेत आसतना कशें आमी जिये जाय गे म्हणून हेब्रेव घरां बरयलें पत्र आमी उक्तें केल्या. थंयसर अवस्वर 5:7 ही आमी उक्तें करया. Hebrews chapter 5:7. जेजू ह्या संवसारांत आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतेल्या लागीं बोब मारन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालतेपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू जेजू ह्या संवसारांत आसतना कशें मागणें करतलो? मागणें करच्या विशयान थंयसर बरयलां प्रार्थना आनी विनंत्यो करतलो. प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. पूण कशें? आपणाक मरणाक वांटोवंक सकतल्या देवा लागीं. नीज खऱ्या देवाक तो वळखलो आनी ताज्या लागीं कशें मागणें ताणें केलें? बोब मारन दुखां गळोवन. आनी उरलेले संगती थंयसर उल्लेख ना जाल्यार आमी जाणाव गेसेमाने मळान तो दिंबयेर पडोन सरपळोन ताणें मागणें केलें. ताबर गुड्यार थंयसर हात वयर करून मागणें केलें. लाजराच्या फोंडा लागीं लाजराक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवच्या पयलें हात वयर करून व्हडल्या ताळ्यान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन मागणें केलें. आनी अशें ताणें मागणें करता आसतना ताच्या माणकुल्या खालतेपणा खातीर देवाक तो मानवालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. माणकुल्या खालतेपणा खातीर. माणकुल्या म्हळ्यार ल्हान बाळशें, ल्हान भुरगें.
एक ल्हान भुरगें आवयचें गमन अटेन्शन मेळाचें जाल्यार कितें करता तें रडटा हाक बोब मारता वा आपयता मम्मा 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 रडता डाडा 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 दी दी हट करता आबा आबा माय माय मम्मा मम्मा दट्टू दट्टू बये बये एक भुरगें आपयता परतून परतून रडोन आपयता दुखांगडोन आपयता आनी थोडे बडी हय पाय पाय धरन पाया धरन हात धरन ओण वस्त्रां ओण ह्या थोडे बडी पोखरीपणां म्हणी करन आवय बापायचें वडिलांचें गमन काण घेवंक प्रयत्न करता आनी तस जाल्या मागण्यांक आमी मागण्याच्या जिवितांत ह्या मागण्याच्या संगतींनी आमी म्हणटा भक्तीक करण्यो आमी म्हणटा प्रेज द लॉर्ड भक्तीक करण्यो देवाक मानवच्या खातीर आनी देवा तावन कृपा आनी आशिर्वादा सोडच्या खातीर आमी करच्या तसल्या करण्यांक आमी भक्तीक करण्यो म्हणटा आनी आतां भक्तीक करण्यो हाच्या विशयान नियाळ करता आसतना आमी जाणा जायची देवा लागीं वचूंक या देवा जाणा जावंक देवाचे आशिर्वाद जोडूंक जायते वाटो आसात जायते मार्ग आसात आमी सांगता ज्ञान मार्ग भक्ती मार्ग कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग म्हळ्यार मतींत चिंतचें शास्त्रीय मार्ग शास्त्र म्हळ्यार शास्त्री म्हळ्यार जायतें शिकप शिकलेलो जायते जाणवाय जोडलेलो पवित्र पुस्तकाची जाणवाय पवित्र पुस्तकाचे गुणायन समजणेची जाणवाय आनी पवित्र पुस्तका विशयान कितले जाणांनी विविध तरान ते विवरशिलां तांची जाणवाय त्या सांता भक्तां विशयान ती जाणवाय पवित्र सभेच्या शिकवणे विशयान जाणवाय हें सगळें जोडलेल्यांक आमी शास्त्री म्हणटा त्या मुखांतर देवा विशांत चड आनी चड गुणायेन जाणा जावन आमी देवाक वळखूं येत ह्या देवाक लागीं सरयेत ह्या देवा तावन आमी कृपा आनी आशिर्वाद जोडयेत ताका म्हणटात ज्ञान मार्ग आनी एक मार्ग जावन आसा कर्म मार्ग कर्म मार्ग म्हळ्यार कामां करन सेवा करन हेरांची जतन घेवन आपणा खातीर जियेनासतना हेरां खातीर जियोन समाज सेवा करन दुर्बळांची सेवा करन पिडेस्तांची सेवा करन कश्ट जाल्यांक पावोवन दोबळ्या धाकट्यांच्या गरजांनी पावोवन जे कितें ल्हानांतल्या ल्हान भावां भयणीक आमी करता समियान जेजू क्रिस्त देवाकच आमी करता ह्या एका वाटेनी आमी देवाक वळखुयेत आनी एक वाट प्रमुख वाट ही प्रमुख वाट दीस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वे दॅट इज भक्ती मार्ग भक्तीचो मार्ग आनी भक्तीच्या मार्गांत दोन थर आसात एक शास्त्रीय भक्ती मार्ग आनी एक पॉप्युलर डिवोशन लोकां मोगाळ भक्ती करण्यो एक लोकां मोगाळ भक्ती करण्यो एक शास्त्रीय या चिंतपाच्यो या इंटलेक्च्युअल डिवोशन म्हळ्यार काथोलीक पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान कितलें अपूर्व हें ताची मांडावळ आसा मिसाच्या बलिदानाचें मांडावळ या बोपय सक्रांतीचें आराधन करतना कशें करी जाय कशें तूं पळय जाय ह्या हेमाची कशें तूं पळय जाय ताका थोडे रुली आसात रेगुऱ्यो आसात सांगाता मेळोन आमी निर्णय केल्लो पवित्र आत्मेच्या त्या मार्गदर्शनाखाल इगर्ज मतेंत एक इगर्ज बांदल्यार ती इगर्ज कशी ती पवित्र ताचे इगर्ज मतेचें पवित्र इगर्जेचें पवित्रताय सांबाळचें आमच्या इगर्जींत असले ते इमाजे कशें पवित्र करच्यो ताचें पवित्रपण कशें सांबाळचें ताबरनाकल आसल्यार ताचें कशें पवित्रपण सांबाळचें आमी कशें ताका नमस्कार करी जाय कशें आराधन करी जाय आनी हे सगळे संगती वय एका याजका कशें दिक्षा दिवचें कशें काजराचें सक्रामेंताचें मागणें कशें चलयचें हर एक सक्रामेंत साती सक्रामेंत बाप्तिस्माचो जावं दी कुमसाराचो जावं दी कुमगाराचो आनी क्रिस्मसाचो ह्या काजाराचो सक्रामेंत या याजक दिक्षेचो सक्रामेंत या निमाणो सक्रामेंत हें कशें चलयचें हें एक वय ते एक इंटलेक्च्युअल डिवोशन्स आसात त्या प्रमाणेंच तें चलयचें आनी एक आसात अशेंच तशेंच चलयचें म्हणून ना पूण लोकां मोगाळ ते जाल्यात दे आर कॉल्ड पॉप्युलर डिवोशन्स हांवें सबार जाग्यांक हांव गेल्ल्या वेळार पुण्य क्षेत्रांक हांवें थोडे पळयलां बॉम्बे माउंट मेरी मंत्री साहेबांची इगर्ज बँड्राच्या माउंट गुड्या वयर आसा ताका जायतीं मेटां आसात थोड्या जाणांनी दोंपरां गांठींनी दिंबी घालून सोडचें हांवें पळयलां चलचें आनी सडचें आनी त्या वेळार तांचें पॅन्ट पिंजता कापड या गगरो पिंजून दोंपरा गांठीची कात पिंजून रगत येता जाल्यार ते रावयनात ते मेटां रगार पडटा
आनी थोडे जाण उपास करतात 1 दीस 2 दीस न्ही 25 दीस 30 दीस 40 दीस थोडे जाण 3 म्हयने उपास करतली आसात पांयां वणो घालनासतना चलतात आनी हात वयर करूनच मागणें करतात खंत असो थेर्स निरंतरी करत आसा दीस आनी रात आनी मेळिल्ले सगळे चिल्लारी पयशे एका बॉक्सान घालून दवरतात वर्साक एक पुटी व्हरून त्या दोबड्या धाकट्यांक ते दान करतात या खंय वचून पुण्य क्षेत्रांत ते काणयेच्या कारणान घालतात हाका म्हणटात पॉप्युलर डिवोशन्स कोणसाचो सेर्सी एक लोकां मोगाळ एक भक्ती करणी सकाळींचें मागणें सांजेचें मागणें ह्या दिसाक 7 पावटी मागणें करचें भक्तीच्यो करण्यो दिंबी पडोवन मागणें करचें सोर पडोवन पळयत पुस्तक वाचचो पळयत पुस्तक उशा लागीं दवरनूच न्हिदों वयचें कुरीस देगेन दवरून कुरीस असो उमो काडून न्हिदों वयचें कुर्स असो गुर्त काडचो हे सगळे सबार पोटीं काडचो भक्ती करण्यो आगमेंत एका कडण्यान घाल केदाळ आगमेंत आंगार शेणोन घेवचें भक्ती करण्यो सबार तरांचे भक्ती करण्यो आसो ती हाचे द्वारी आमी देवाक मानवयत पूण थोडे फावटी हे भक्तीक करण्यो कापाटी जावंक नजो दे शूड नॉट बी अ हिपोक्रेसी दे शूड नॉट बी हिपोक्रीट आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसरांत पयल्या वडीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 1 तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा बुकार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापायचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार दाखोवचे खातीर थोडीं जाणां आसात इगर्जेन पात्रांपानी आसल्यार दिंबयेर पडटात तकली बागयतात हात वयर करून मागणें करतात कोणी नासल्यार तांचे मोबायल काडून मोबायल पळोवन आसतात या ओगोद बसून आसतात या खंतीन आसतात नीज मागणें करना देवाच्या हाजेरपणांत आसा कितें कितें चिंतून आसतात कोणी पळयता म्हणल्यार दक्षान येयल्ले सीदा रावतात मगाचे न्हू त्या दाळ आमी देवातान कांय प्रतिफळ आमी आशेल्ल्या बरी ना आमी करच्यो भक्ती करण्यो आमच्या भितरतान आमच्या अंतस्करणांतान उदेजे मारनी आमी तसले भक्तीच्यो करण्यो करता आसतना कितें करी जाय जेजू आमकां म्हणटा थंयसर मुंदरसून तूं मागणें करता आसतना तूं तुज्या भितरल्या कुडाक वचू आमी चिंचे भितरलें कूड म्हळ्यार आमच्या घरांत आसलेल्या कुडा पैकी भितरलें कूड कोणा म्हणून न्ही तें न्ही भितरलें भितरलें कूड म्हळ्यार आमच्या अंतस्करणाक वचसy आनी त्या अंतस्करणाक जायतीं जणेलां आसात खंयचीं जणेलां आनी दारां म्हळ्यार आमचे ते पंचेंद्रियात 5 संवसारांत थंय संबंद दवरच्या खातीर देवान आमच्या कुडीक 5 विशेश इंद्रियां दिल्यात सेन्सस दिल्यात दोळे कान आमची कात आमची जीब हे 5 नाक 5 विश्व ह्या 5 विश्वांतान अलग जावन आमच्या आत्म्यांत देवा थंय एक जावन आमची भक्तीक करण्यो केल्ल्या वेळार देवाक आमी मानवता कशें आमी ते करयेत आमी वाचता तिमोथीक बरयल्ल्या त्या पयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 4थ्या वळीर 1 तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 4 खंयच्याय विधवीक भुरगीं वा नात्रां आसा जाल्यार ती भुरगीं बाळां पयिल्लें घरच्यो गरजो सुदारसून दी आपल्या आवय बापायक उरपार दाखोवन दी हे परी रणी जावचें देवाक खंडीत मानवाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तें कोंकणी ट्रान्सलेशन तितलें बरें जावना थंयसर इंग्लिशांत आनी दुसऱ्या भाशांतरांत हांवें वाचतना म्हाका समजलें कितें म्हळ्यार खंयच्याय विधवीक भुरगीं वा नात्रां आसा जाल्यार विधवी कितें करतात ती खंतीन आसतात बेजाराय आसता घोव सरला एकसुरपणांक भोगतात थोडे फावटी केवल मागणें करीत आसतात ते एक थोडे फावटी आपणाकच विसरोवचे खातीर आपलें दूख खंत बेजाराय विसरोवचे खातीर ते भक्ती करण्यो करतात हे केल्ल्या वरवीं थोडीं जाणां दे बिकम व्हेरी मच इंट्रोवर्ट ऑर दे मे बिकम मानसीक दे कॅन बिकम मेंटल सायकॅट्री पेशंट्स दॅट्स वाय देवाचें उतर सांब पावला मुखांत्र तिमोथी मुखांत्र आमकां मेळटा वय कोणी विधवी आसात कश्टतलीं आसात तांकां जर तर ल्हान भुरगीं आसात त्या ल्हान भुरग्यांक भक्ती करण्यो शिकय जाय आमच्या घरांत ल्हान भुरग्यांक भक्ती करण्यो शिकय जाय म्हळ्यार भुरग्यांक हात जोडून शिकय जाय आवय बापायचें बेसांगणी शिकय जाय वडिलांचें बेसांगणी शिकय जाय ह्या पाद्र्यापांचें बेसांगणी शिकय जाय पाद्र्या म्हळ्यार कितें सिस्टर म्हळ्यार कितें कातोलीक पवित्र सभा म्हळ्यार कितें वडील म्हळ्यार कितें शिक्षक म्हळ्यार कितें मास्टरांक टिचरांक विधेय कित्याक जायचें कित्याक आमी प्रामाणीक जायचें परिक्षेंत नक्कल करून नजो कॉपी करून बरो नजो आमी प्रामाणीक जायचें सतत उलयचें कित्याक आमी फटी मारूं नजो कोणाचें सोरूं नजो आमी कोणाची आस्तपतीक आशो नजो कोणाचे बरे वस्तू आसल्यार आमी ते काडचे न्ही सोरचे न्ही बगार तांकां ते दाखोवन दिवचें तांकां पाटीं दिवचें खंय वाटेर पयशे पडल्यारय ते आमकां पाटीं दिवंक पडयचें आमकां धर्माचें कोणाक नाका असलें सगळें विधवीनी त्या नात्रांक भुरग्यांक शिकय जाय तें तांचें काम
भुरग्यांक ही घरांतल्यान भायर पडटा आसतना आलतरीस होमवर्क हाडून थंयसर देवा गेल्या बडव्या मागणें सांगूंक या कसलें एक मागणें सांगून जेजूच्या आमोलीक रक्ताचें संरक्षण मागूंक तांकां शिकय जाय. खंय कोणेंय हे प्रसाद सयत दिलें जाल्यार बंब्यांक मुर्त्यांक देवळाक कोणा भेटयलें प्रसाद सयत दिलें जाल्यार तें काणग्यांची कशी रीत कश्टान दुखांत आसल्या विधवी बरी आसल्या आनी हेरांक शिकय जाय. पाद्र्यापानी शिश्टान हेरांक शिकय जाय. कोणेंय प्रसाद दिल्यार तो काणगे नाका म्हण नाका, पूण काणगेत आसतना एका हातान काणगेन तुज्या दाव्या हातान दोन उजवा हात वयर कर. देव तुजेर आशिर्वाद घालून दी. जेजू स्वामी तुमचेर बेसांव घालून दी. येसू स्वामीनी म्हणून आशिर्वाद दिसरी ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪड म्हणून सांगून त्या वेळा एक साक्ष दिवंक आमी शिकासय. आनी हातान घेतलें तें प्रसाद ताजेर एक कुर्सासो कुर्त तांच्या मुखारच काडीची तांकां कळचे की तांणी प्रसाद खंयच्या बंब्यान दिला जावंक पुरो. आतां तें प्रसाद खाणाची वस्त सोमी जेसूच्या आशिर्वाद येता आसतना वायटाची संगत सखत वायटाची सावळी सयत त्या खाणाच्या वस्तूंतल्यान भायर सरता. तें खाण पवित्र जाता खावंक. हालेलुया. सोमियाची सकत पवित्र म्हणजे सकत येता. असलें शिकोवचें विधवीचें म्हळ्यार केवळ विधवी म्हळ्यार केवळ घोव सरले विधवी म्हण मात चिंचे न्ही, या बायल सरली विधवी म्हणून विधूर म्हणचे न्ही. कोणी कश्टांत आसात दुखांत आसात या एकसुरी आसात काम ना, पूण तांकां आतां दिसपडचो ग्रास जोडीचें म्हणना तसल्यांनी मोऱ्या करण्यांनी ते दाखोवन दिवन दी. घरचें काम करच्यांत वय घर झाडच्यांत पुसच्यांत घरा भोंवतणी इल्लीं फुलां झाडां दवरच्यांत या वय घरांत तांकां रांदून वाडच्यांत ह्या घरा लागीं कोणी दुर्बळीं आसात पिडेस्त आसात तांकां कुमक करच्यांत आनी उरलेल्या विधवींक कुमक करच्यांत कोणाक बुजोवच्यांत पिडेस्तांची सेवा करच्यांत अनाथ आश्रमाची भेट करच्यांत. इगर्जेंत वाड्यावर विविध तरान वाड्याच्या गुरकारां सांगता इगर्जेच्या उपाध्यक्षा सांगता विविध संघ संस्थान वावरून स्त्री संघटनांनी या SVP सेंट विन्सेंट डी पॉल संस्थान वावरून अशें आमी भक्तीक करण्यो करयेत म्हणटात पळय पुस्तक. तशें म्हळ्यार आमी खर्च्यो त्यो भक्ती करण्यो दे शूड नॉट बी ओन्ली इमोशनल म्हळ्यार भोगणांचें खंडीत जावन म्हाका केदाळ उडास येवन हांव कॅरिस्मॅटीक मागण्याक सरवलो ह्या कॅरिस्मॅटीक मागणें करून सुरू केलें. कित्याक पयल्या त्या कॅरिस्मॅटीक मागण्यांत म्हाका सर्ग उक्तो जाल्लो अनुभव जालो जो हांव सवांजेल पयलो अवसर 50 आनी 1 जॉन चॅप्टर 1:51 ताजे पयलें हांव हांसतालो कोणें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार. पूण म्हाका न्हू पयले पटी त्या एका रेतीरीन म्हाकाय बगलें हांवें देवा घर गानी होगलाप दिवचें म्हण. हांवें 7 दिसांची रेतीर केली. सदां हांवें देवा घर गानी होगलाप दिवंक सुरू केलें. हांवें चिंतलें एक पटी हांवें देवा घर गानी होगलाप दिवया म्हण. त्या शुक्राराच्या दिसा उपवास करन देवा घर गानी होगलाप दिता आसतना एकाच परा म्हाका सर्ग उक्तो जालो अनुभव जालो. जॉन चॅप्टर 1:51 तूं सर्ग उक्तो जाल्लो पळयतलोय मनशापुताचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तूं पळयतलोय. म्हाका सर्गींचो अनुभव जालो मात न्ही सर्ग उक्तो जाल्लो अनुभव म्हज्या भोंवतणी उजवाड परसळ आंज बोडवे मोरी माय सांत भक्त सगळे म्हाका अनुभव जाले. कितलो संतोश म्हण हांव रडटां. कित्याक रडटां म्हण कोत्तना दुखांचे झरी वाडटात म्हज्या वस्तूर सगळें भिजलां घामान आनी त्या म्हज्या दुखांनी. मोरी माय जेजू बाळका घेवन आनी एका हातान म्हाका आपयता ये म्हण हांव तिच्या लागीं गेल्लोच तिणें म्हाका आरावन धरलें आनी थंयसर बापाचें सिंहासन म्हाका दिता विशेश परजळ उजवाड इतले एक उजवाड पूण थंयसर वतना थंयसर धग ना बगार शांत प्रशांतता म्हज्या काळजाची सगळीं भोगणां दुखां देवान पुसून बुजयल्ल्या बरी. आनी म्हाका वय म्हजी सगळीं पातकां जेजून आपल्या आमोलेक रक्तान धुवन नितळ केलें. धवें वस्तूर वय सासणीक जिविताचें धवें नेसाण नेसलेलो तो अनुभव वाव कितलो संतोश म्हाका. आनी ताज्या उपरांत हांवें कॅरिस्मॅटीक मागणें करूंक सुरू केलें. आनी ताज्या उपरांत फाटीं पळोवंक ना आतां 25 वर्सांची 60 वर्सां जालीं. खंय वचून सगळ्या संवसारान हांवें रेतीर दिले मात न्ही म्हाका चिंतल्या खंय कोणी अर्घ आनी होगलाप दिनासल्यार हांव तांच्या हांगा मेळटा हांव एकलोच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. कित्याक सर्गीचो अनुभव म्हाका जाता. दॅट इज कॉल्ड इमोशनल सॅटिस्फॅक्शन इमोशनल जॉय. वय भारी बरें तें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन बासाच्या देण्यान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन संतोश आनंद भितर तावन अनुभव करचो. पूण दॅट इमोशनल सॅटिस्फॅक्शन एंड जॉय शूड नॉट रिमेन ओन्ली एट दॅट लेवल. थंय थावन आमी इंटलेक्च्युअली सयत देवाक मानवाचे. इंटलेक्च्युअली आमी मानवाचे. आमी वसया अपोस्तल कृत्या बुकांत 10व्या वसरांत 2ऱ्या वळीर ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 10:2 तो आनी ताचें घराणें म्हळ्यार सेजाऱ्या म्हळ्यार गांवांत थंयसर कॉर्नेल म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो. ताच्या विशयान पळयत पुस्तक म्हणटा कॉर्नेल आनी ताचें घराणें भक्तिवंत आनी देवभिरांतीचें लोकांक तो जायतें दान धर्मी करतलो आनी देवा लागीं सदांच मागतलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पळया करण्यो आसल्यो दान धर्मी करतलो पळयत पुस्तकी वाचतलो आनी मागणी करतलो. सक्कर संगती सांगता हेजी पळया ज्ञान मार्ग भक्ती मार्ग कर्म मार्ग. ज्ञान मार्ग भक्ती मार्ग
कर्म मार्ग तिनी सांगता ये जाई. देखून जबाच्या बुकान 4थ्या वसरान 6व्या वळेर आमी वाचता, तुजी देवबिरान तुजो विस्वास न्ही गी. पळया, म्हज्या काळजांत आसा जे विस्वास, म्हज्या मोतींत आसा जे देवाची उतरांच ती जाणवाय उगडास, आनी ताचे तावन म्हजे भक्तीक करण्यो भायर सरा जाई. जॉब तेंच म्हणटा, तुजी देवबिरान तुजो विस्वास भायल्यान परगट जावचो न्ही गी. 20 आनी 4 वसरान 6व्या वळेर जॉब चॅप्टर 24:6, तुजे देवबिरान एक लागून तो तुका शिक्षा लायता गी वा जटतेक आपयता गी. पळया, तुज्या देवबिरान तेक लागून सी आमची ज्ञान मार्ग, भक्ती मार्ग आनी आमच्या कर्मा मार्गा वरवीं देव आमची शिक्षा माफी करता आमच्या पातकाची. पळया, आमकां जटतेक सयत उबो करना. म्हाका तेतना उडास येवचो. 12 वर्सां पयलीं म्हजी भावांची भयण्यांची भुरगीं ल्हान ल्हान आसलीं. हांवें घरा वयता आसतना म्हज्या भावाची ल्हान तें हांव आयल्या बारीक कशी जाता, कित्याक ते इल्ले पोखरी ताची आवय थोडी बडी मारतली. तेज्या आवयन कित्याक बडी दवरची मारचें, आनी हांव गेल्यार ताणें चड पकरी करच्यो, कित्याक हांवें ताच्या तर्फेन हांवें उलोवचें. आय टेक हर सायड, शी इज व्हेरी हॅपी. ताणें पकरी करचें, आवयन म्हणजे मारता तुका बडी गाणी धांवन येवचें. कित्याक पकरी करता? ताणें ये म्हाका मार म्हणून ताणें धांवचें, आनी मम्मीन ताच्या फाटल्यान धांवतना ताणें धांवून येवन म्हज्या उस्क्यार बसचें आनी म्हणचें म्हाका मार पळय, म्हाका मार. आनी ताणें म्हज्या उस्क्यार बसल्या तक्षण हांवें ताका पटलून धरचें. आतां ताच्या मम्मीन मारल्यार म्हाका लागता. देखून मारूंक पळयता ती, तिका जायना, कित्याक हांव तितलें अशें पटलून जावन ताका लिपयता की म्हज्या बावळ्यांनी म्हज्या आंगांत ताच्या आंगांत तिका मारूंक मेळना. ती मागीर उपरांत चण वेता. त्याच रितीन देव म्हाका तुका आरावन दत्ता आमच्या भक्तीच्या करण्याक. आमच्या भक्तीच्या करण्यांत आमी देवाच्या गोपांत रिगता. जेजूच्या बोपयत काळजाचें भक्तीपण, जेजूच्या बोपयत काळजा भितर आमी रिगचें. मरियमाच्या खातावीण काळजाचें भक्तीपण. आमी पळयता सांत फावस्तिना, पळया सांत फावस्तिनाचें भक्तीपण. दैविकाचो तेर्स चड शिकोवना ती, तेंच परतून परतून सांगचें, परतून हां. थोड्यांनी म्हणचे कित्याक परतून सांगचें, हां दैविकाकूच तें भितर रिगचें. दैविकाकूच तें भितर सरल्या उपरांत मग जेन्ना आमकां पातकाचें शिक्षण, आमच्या पातकाचें शिराप ना, देंवसार सयत आमकां हात सयत लागोंक शकेना. थॉमसाक कोयना, सांत थॉमसाक कोयना, हां इंटलॅक्च्युअल. जॉन ऑफ द क्रॉस इंटलॅक्च्युअल, म्हळ्यार मानसीक रितीन विशेश देवा ती जाणवाय तांणी चोण घेतली व्हड. सांत आगोस्तीन दोनी ज्ञान मार्ग आसले, भक्ती मार्ग आसले, आनी थोडे मदर तेरेसा बरी आसले कर्मा मार्ग. देखून म्हाका जेन्ना आमच्या जिवितांत सकयल संगतीची गरजेची. ह्याच दिसांनी एका भयणीन आनी तिच्या घोवान म्हाका एक वर्तें आजाप सांगलें. तांची आस्पतालांत आसलें, तें कोमाक गेलें. विशेश पिडा ती सांगूंक घे अशें ना, ते पिड्या विशयांत कित्याक सांगूंक बरें लागना. देखून हांवें सांगना खली पिडा म्हूण, पूण ती भुरगीं मरचार आसलें, तांचे तरणाटे भुरगीं. ताणें कोरोनांतली एक चूक केल्ली, पूण हांणी एकच पळय सक्रामेंता मुखार दिंबी पडून हात वयर कर, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजे विरमत पाव, जेजू दाविदाच्या पुता म्हज्या दुयेची विरमत पाव. गोवान आनी बायलेन परतून तितल्याच दुखांगळोर मागणें केलां, उपवास करून मागणें केलां भक्तीच्यो करण्यो. आनी ते म्हणटात जेजून त्याच उतरान ती आमच्या दुयेक बचाव केलें. दाक्तरांनी आशा सांडली, दाक्तरां म्हणलें जायना म्हणलें, साध्य जालें. जें कितें असाध्य साध्य जालें. आनी कोणी एकलो भाव म्हणटा म्हाका घर जाय आसलें, आमचे कडेन कांय चड पयशे नासले, पूण एका रेतेर गेल्ल्या वेळार थंयसर फादर तुमीच तें उतर दिलें. उत्पत्ती बुकांत 20 आनी 2 वसरां 14 बोल, जेनेसीस चॅप्टर 22:14. सर्वेस्पर देव जहोवा जायरा, सर्वेस्पर देव सर वस्तू वदकसून दिता. आमी सदांय सांगूंक सुरू केलें, देवा तूं जहोवा जायरा, देवा तूं जहोवा यिर्हे, देवा तूं सर वस्तू वदकसून दिवचो. तूं आमकां घर वदकसून दितलें, आमकां घर गरजेचें. म्हाका म्हज्या पत्नीक म्हज्या भुरग्यांक तें गरजेचें. देवा तूं वदकसून दी, म्हजे कडेन चड पयशे नात, म्हजें काम ल्हानशें, चड सांबाळना, वय सोम्या, पूण तुका सर संगती साध्य. आनी तो म्हणटा देवान ताचेर आशिर्वाद केलो ताच्या कुटुंबाच्या. आनी ताका जागो नाका म्हणून ह्या दिवंक ताका मनांतलें ताका जागो दिवंकूच ना, पूण तांकांच बिरमत दिसली खंय. कित्याक सांग पुरो हाणें देवा लागीं मागतना देवान तांची मतूच वाडयली. ताका एक 15 सेंट्स जागो मेळ्ळो कुटुंबांत मेळाचे आसलो. जायते वर्सां जावन ताचे वांटे सयत जायनातले कुटुंबाचें सांगात मेळोन हाची बिरमतींतून एक जागो दिलो. ती बिरमत येवंक कारण कोण? हाचें मागणें, देवा तूं जहोवा जायरा, देवा तूं जहोवा जायरा. जागो मेळ्ळो. आनी घर बांदचें म्हळ्यार पयशे ना. ताच्या कंपनीच्यानच म्हळें की तुका घर ना, आमी कुमक करता, बँकांतल्यान लोन मेळाशें कर, गव्हर्मेंटांतल्यान लोन मेळाशें कर. ताचें घर उबें जालें. आतां तो म्हणटा त्या घराक नांव दिलां प्रॉविडन्स. फादर तुमी दिल्लें तें नांव बरयलां प्रॉविडन्स. गॉड प्रोवायड्स, देव म्हाका वदकसून दिता. म्हाका न्हू आमच्यो भक्ती करण्यो देवाक मानवातात. देखून आमच्यो भक्ती करण्यो आमी सोडचे नाकात. पळयत पुस्तक आमी वाचया.
पवित्र पुस्तक वाचून आमची मोतीन ती देवाची जाणवाय वाडोवन घेवया, पूण आमच्या सदांचे भक्ती करण्यो देवाक चड मानवतात. आमी दोळे तांपून मागणें करया. सर्वेस्परा देवा, तूं आमचो मोग करताय, तूं आमचो बापूय आनी आमी तुजीं भुरगीं. बापा, जशें एक बापूय आपल्या भुरग्यांचे वय माणकुली उतरां पसंत करतात, माणकुल्या विनंत्या पसंत करतात, तशें सर्गीचे बापा तुज्या भुरग्यांनी करचे त्यो माणकुली मागणी, माणकुली बोब, माणकुली ती कंथरां गितां तूं पसंत करताय. बापा, दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या माणकुल्या मागण्यांक बापा तूं जवाब दी. तांच्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव, तांचे दुखां पसून काड बापा. हे सगळी समेत तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. बापा, ह्या विक्षकां मदें वय 12 जाणां स्त्री आसात, ती चेडूं आसात, तांकां PCOD समस्या आसात, फायब्रॉयडची समस्या आसा, रक्तस्रावाची समस्या आसात, वय त्या वरीन ती कश्टाता सर्गींचे बापा. तांकां तूं गुण कर बापा. भुरग्यांचे देणे आशेवंच्या त्या काजारी स्त्रियांचेर आशिर्वाद घाल. भुरग्यांचे देणे तांकां फोव कर बापा. त्या वय तांच्या गर्भाच्या समस्या वरीन ती दूख तांकां सोसूंक जायना, त्या दुखीन तूं तांकां निवार बापा. भुरग्यां गर्भांत आसा, सबाळ गर्भस्थीन धाकट्यार म्हणटा त्या भुरग्याची वाडवळ सारकी ना म्हण बापा. त्या भुरग्याची वाडवळ सारकें जायशें कर बापा. बापा, आनी कोणी पायल्स पिडेतान कश्ट जातात, मुताच्या समस्या, युरिनरी इन्फेक्शन कश्ट जातात, पाठीच्या खाण्याची दूख आसा, आर्थरायटीस पिडा आसा, गांठी दुखतात बापा. समेस्त तांचेर तुजी दया कर. तुजे लागीं परतून आमी मागता, समिया जेजूच्या नांवी आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, आधार दी सोमिया जेजू, आधार दी सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो, तुमचे सोफे आसो, आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाच्या न्हू आमचो संबंध चड आनी चड मागण्यांत, भक्ती करण्यांत, पवित्र पुस्तकांतय आनी रेते गूण आनी गूण जावन आसा. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून खंडीत जावन मोगाच्या न्हू गांवाक आयल्यार, मुलकी आयल्या, दैवी कलो रेत्री मंदिराक मात विजीट दिनासतना, भेट दिनासतना वचनाकात. म्हाकाय मेळा, म्हजें फोन नंबर हांगासर आसा. तुमकां येवंक आसा जाल्यार, पयसतान येता जाल्यार मात्र तुमी म्हाका फोन करून पयलेंच अपॉयंटमेंट काडून घेया. तुमकां हांव मेळटलों, तुमच्या खातीर हांव मागतलों, तुमी आमच्या खातीर मागा. आमचे कार्यक्रम दिव्यवाणी मागण्याचे कार्यक्रम, दैवी कलो रेत्री मंदिराचे आराधनाचे रेतेरेचे सर कार्यक्रम बऱ्या तरान चलच्या खातीर तुमचो सहकार दिया. आमच्या खातीर तुमी मागा, आमी तुमच्या खातीर मागता. जर तर कितें दान दिवंक आसल्यार दान दिवन मोगाचें न्हू तुमी दैवी कलो रेत्री मंदिरांत येवन तुमी रशीद घेया. या तुमी ऑनलायन दिता जाल्यार आमच्या वेबसायटीकी तुमी भेट दिया, www.dccmulki.in. DCC म्हळ्यार डिवायन कॉल सेंटर, मुल्की म्हळ्यार MULKI.in. हांगासर गेल्यार मोगाचें न्हू आमचे सगळे व्हिडिओ, आमच्या रेतेर मंदिराचो सगळो विवर तुमकां मेळटा. तुमकां समेजता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड.